straight, spine erect. Breathe in. Breathe out. कार्बन डायऑक्साइड फक्त एक्झिट करा. इंटरनॅशनल योगा डे आम्ही सेलिब्रेट करता आणि त्या निमतान आयज आमी आमच्या मुरगांवां कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज आमी आमच्या आख्या सगळ्या लोकां बरोबर हो इंटरनॅशनल योगा डे सेलिब्रेट करपाक आमी सगळे जाण हांगा जमिल्लेले आसा. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना आमचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी 2014 जेन्ना तो प्रायम मिनिस्टर जालो तेन्नासून तेणें इंटरनॅशनल योगा डे म्हणून हो सेलिब्रेशन करपाक आमी स्टार्ट केलें आनी तेच्या उपरांत आयज केन्नाच हो योगा डे सेलिब्रेशन जायना. आयज हे आख्ख्या वर्ल्डा भितर ऑलमोस्ट 177 कंट्रीसाच्या भितर हो योगा सेलिब्रेशन जाता. आयज योगा हो सगळ्या देशांत आमचोच देश न्हू बाकीचे सगळे जगान हो एक्सेप्ट केलेलो आसा आनी आयज आमी पळयता सगळे कडेन आख्ख्या जगा भितर हे योगा म्हणटा ते एक पावरफूल हे जाल्लें. हेजें मेन कारण म्हणल्यार आपल्या स्वताच्या शरिराक लागून आपल्या हेल्थाक लागून आयज आमी जेन्ना म्हणटा आमच्या हेल्थाची केअर घेवंक जाय आमी त्याच बरोबर योगा तुका हेल्थाक तुका बरें आसा त्याच प्रमाणे मेंटली तुका तेजो फायदो आसा. सो तेजे लागून आयज आमी सगळे पळयता आनी जे आयज आमकां हांगा जे इन्स्ट्रक्टर आसलो बाब दामो गवयकर आनी हो भुरगो आमचो जो मुरगांवचो आसा आनी हो आमचो योगाच्या भितर एक्सपर्ट आसा आनी तेजे आख्खे स्टुडंट्स कित्याक तो हांगा क्लासीस घेता कितलीशीं भुरगीं तेजे कडेन शिकपाक येता आनी तेवूय बीन ते फ्री ऑफ फीस ते क्लासीस घेता म्हणजे तेवूय सोशल वर्क करता आनी ते सगळे जाण आमी पळयता ते कितले कडेन पार्टिसिपेट जाता कितलीशीं तेंच्यांनी मेडल्स हाडटा जे आमचे स्टेट लेवलाचे नॅशनल लेवलाचे आतां तेंचो प्लॅनिंग आसा इंटरनॅशनल लेवलाचेर वयपाचो. फक्त तेंचो एक म्हणटा तांकां जो सपोर्ट आसा तो मेळना. सो तेजे लागून आमी सदांच तांकां सपोर्ट प्रोवायड केलेलो आसा आनी हे फुडें सुद्दां आमी तांकां सपोर्ट करतलो. हांव सांगता तेज्या आख्ख्या टिमीक की असोच वावर करा कित्याक तेंचे कडेन एक बरी एक्सिलंट टीम आसा बरे भुरगे आसा आनी आयज आमी हो जो योगा डे सेलिब्रेट करतना आमी सगळे आमच्या पार्टीचे तर्फे आमचे योगा एसोसिएशनाचे तर्फे तशेंच आमचे डायरेक्टर ऑफ आयुष गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हेजे तर्फे आमी हो आयोजीत केलेलो आसा. हांव मागता कित्याक हातूंतल्यानी सगळ्यांनी लोकांनी आमच्या मुरगांवचे तशें आख्या आमच्या गोंयच्या लोकांनी योगा हो आपल्या लायफान डे टू डे प्रॅक्टीस करचो कित्याक योगाचे बाबतींतून आयज आमी पळयता कितलेशे रोग दुयेंसां पयस जाल्लेले आसा आनी म्हाका दिसता हे सगळ्या लोकांनी हो एक्सेप्ट करपाचो आसा आनी हांव आमच्या आख्खे दामू गोवयकर जो इन्स्ट्रक्टर आसा तेच्या आख्या टिमीक धन्यवाद म्हणटा जो तेंच्यांनी आयज आमकां हांगा हो सेलिब्रेशन करपाक योगदान दिलो आनी तेंच्या फ्युचराक लागून तांकां ऑल द बेस्ट. योगा कितलो इम्पॉर्टंट आहा डे टू डे लायफान. योगा पळय मेन म्हटल्यार न्हू आमकां श्वास केन्ना घेवप केन्ना सोडप तें कळना अशें मेन जाता. आमकां जेन्ना कळटलें श्वास केन्ना घेवप केन्ना सोडप तेन्ना ते हेजेर कळटलें तुमकां योगा कितलो इम्पॉर्टंट आसा. आमच्या शरिरान रोग जावपाक कारण आमची एक्सरसाइज कार्बन डायऑक्साइड आनी आमची बॉडीची मुवमेंट जायना कळ्ळें न्हू. बॉडीची मुवमेंट जायना कारण ते कारणान आमच्या बॉडीक ऑक्सिजन सप्लाय मेळना. सो आमचे जेन्ना योगा करतात पळय आमचे शरिराची एक्सरसाइज कार्बन डायऑक्साइड भायर वयता आनी आमचे फ्रेश ऑक्सिजन मेळटा आनी जेन्ना बॉडी मुवमेंट जाता पळय सो बॉडीक सगळे सेल्साक ऑक्सिजन मेळटा त्या कारणान आमकां बॉडी हेल्दी उरता आनी निरोगी उरता म्हणून योगा इम्पॉर्टंट आसता. आजच्या पोल्युशनाच्या लायफान योगा सारकोच इम्पॉर्टंट आसा कारण योगा एकूच उपाय आसा आमकां जगपाक हे पोल्युटेड जगान जगपाक एकूच उपाय आसा योगा आनी काय. नमस्कार. आयज 12वो इंटरनॅशनल योगा डे त्या निमतान साबार कडेन अशे तरेचे योगा क्लासीस चल्लेले आसात. आयज आमी हांगासर मुरगांव मतदारसंघात दोन सर्कल हांगा तशीच योगा क्लास आमच्या ह्या कार्यकर्त्यां कडेन आयोजीत केल्ली. ह्या वर्साचो थीम आसा योगा फॉर हेल्थी एजींग. आनी आमकां खबर आसा जशें जशें आपलें वय वाडटकीच आमकां थोडे गिफ्ट म्हणून दुयेंसां ऑटोमॅटिकली मेळटात. सो तेंचेर कंट्रोल दवरपा खातीर योगा हो खूब म्हत्वाचो आसा. सगळ्यांनी तो दररोज करचो एवरीडे करचो. योगा फकत आपल्या बॉडीत एक्सरसाइज शिकयता अशें ना जाल्यार योगान आमकां आहार कसलो घेवचो केन्ना घेवचो हेंय आमकां शिकयता जेणे करून आमची बॉडी फीट उरता. त्या खातीर आमकां सगळ्यांक योगा करपाक जाय. इंटरनॅशनल योगा डे आमकां बरें दिसता की आतां हेल्थाच्या बाबतीत आणि योगाच्या बाबतीत लोकांचे खूप अवेअरनेस वाढलेले आसा. प्रत्येक घराघरात आता योगा शिकपी बायलां किंवा भुरगीं तयार जातात. ही बरी गोष्ट आमी खरेंच कौतुक करपा जाय भारतीय जनता पार्टी किंवा मोदीचे तेणी ह्यो योगा वर्ल्ड वायड पसरयलो आनी हो योगा डे वर्ल्डाक चालू जालो. आमी जाणा की हेल्थ इज वेल्थ पण तेच दवरपा खातीर
खातीर आमकां रेगुलर योगा करपाकूच जाय. हांव खरेंच धन्यवाद करता की आयज हांगसर आमकां मुरगांवांत बरी सुविधा मेळ्ळेली आहा, जेणे करून आमकां योगा डेली हांगसर क्लासीस चलतात सगळ्याचे. सो आमी खरेंच हांव सगळ्यांका सांगूंक सोदता की सगळ्यांनी सहभागी जावपाचे, योगा करपाचो, आपल्या हेल्थाचे काळजी घेवपाची आणि योगाचो प्रसार करपाचो. योगाची इम्पॉर्टन्स आसा ते सगळ्या लोकांक कळयलें आसा आनी सगळ्यात जास्त योगदान म्हणटा ते आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदींचे. आमकां जी आमी केन्ना योगा म्हणटा ती योगाक इंट्रोड्यूस सुद्दां नासलेली. आयज आमकां इम्पॉर्टन्स योगाचे खंय ना खंय आमचे प्रधानमंत्री हे आसा म्हणटा. आनी पयले जाल्यार आमचे योगा डेच्या निमतान आयज आमी इतलीं जाणां गांवून सरांचे इन्स्ट्रक्शनाचेर इतलीं जाणां आयज एक जाल्लेली आसा. आयज योगा डे खातीरूच एवरी डे खुबशीं बायलां हांगा येवन सकाळची योगाची ट्रेनींग घेता आनी योगाच्या खातीर आमी आमच्या शरिराक कितलो फायदो जावंक शकता. फिजिकल हेचे धांवता बीन ते आसातूच, बट योगा खातीर फिजिकल तशेंच मेंटल जी आमची हेल्थ आसा ती बरी जाता आनी हेजी इम्पॉर्टन्स सगळ्यांक कळयली आसा. सो सगळ्यांनी आपल्या जिवनात योगा हे करपाचें, इम्प्लिमेंट करपाचें, योगा करपाचें डेली. आयज योगा डे आसा म्हणून एवरी डे आपल्या लायफान इम्प्लिमेंट करून सगळ्यांनी योगा हे करून हेल्दी रावपाचें. योगा डे विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 2015 वो एस्टॅब्लिश केन्नाच्यान जाता. वो एक्चुअली आमच्या मोदी सरकारान आतां सगळ्यांक कंपल्सरी केला, इवन फॉर द गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज तांकां सुद्दां कंपल्सरी केला. अशेंच योगा इज आमचे मोदीकूच खबर आसा वॉट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ योगा. सो आमचे एवरी इयर वी हॅव दीस क्लासीस ऑन 21 जून इंटरनॅशनल डे असोच आमचो परफॉर्मन्स करता. सगळ्यांक हांव एकूच मॅसेज दिवंक सोदता की योगा तुम्ही करा, टायम जाल्यार एटलीस्ट 1 hour तुम्ही योगा करा.